शुभेच्छा दिता. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशे खातीर 4 जाणांनी लायली हाजेरी. वेन्झी म्हणटा पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यानूच चौकशेची सुत्रां गोंयांत. काँग्रेसीच्या लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी जाहीर. मात गोंयचे उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेसीक मेळना मुहूर्त. दक्षिण गोंयची आपली तिकेट रद्द करपा खातीर भाजपा करता जोमान यत्न. काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकाराचो आरोप. साखळेत तिथी प्रमाण छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवजयंती मनयली व्हडा उमेदीन. समेस्त गोंयकारांक मुखेलमंत्र्यान भेटयली परबी. मोरजे दर्यावेळेर 195 ऑलिव्ह रिडली कांसवांनी घातली. 19,500 तांतयां. 1,200 कांसवांक रान खात्यान दिले जीवनदान. सालेलीत उदकाचो उणाव. लोक फुर्योज. उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार उदका स्त्रोत कार्यालयाचेर व्हरतले मोर्चा. थळाव्यांची शिटकावणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. दिल्ली सोरो घोटाळ्यांत मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अमित पालेकरा सयत दत्तप्रसाद नायक, रामराव वाघ आणि अशोक नायक हांची ईडीच्या कार्यालयांत चौकशी सुरू आसा. आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक आणि आमदार वेन्झीच्या कोंतांत दिल्ली सोरो घोटाळ्यांत पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यानूच गोंयांत कितें तरी चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे दाखोवपा खातीरूच अमित पालेकार आनी हेरांक आपयला खंय. तुम्ही पळयलें आझाद मैदानाचेर गोंयची सगळी ऑपोजिशन, सगळी सिवील सोसायटी, सगळे एक्टिविस्ट एक जाले आनी मेसेज धाडली की ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनान BJPक आतां फाट मारून भायर काडूंक जाय गोंयच्यान. बोथ सीट्स BJP हॅज टू लूज. 2 दिसां नंतर थोडे तातूंच्या लिडरांक समन्स येता. सो इट इज अ व्हेरी क्लियर केस ऑफ वेंडेटा. ही एक गजाल. तशेंच नॅशनल लेवलाचेर अरविंदजी केजरीवालान येट अपील हीज अरेस्ट इन द हायकोर्ट. काल सकाळी तुम्ही पळयलां आसतलें त्या अपिलाचें हियरींग जालें आनी त्या हियरिंगान कोर्टान विचारलें वॉट इज युअर रिप्लाय काय म्हणून ईडीक विचारलें. ईडी डीड नॉट हॅव अ रिप्लाय. सो आतां रोखडीच दुसऱ्या दिसा समन्स धाडल्या आनी हांगा कितें तरी इन्वेस्टिगेशन चालू केलां. एका विकान जेन्ना थंय कोर्टान तांकां रिप्लाय दिवचो पडटलो तेन्ना ते म्हणटले न्ही हमारा गोवा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी नीड मोर टायम. तेमकां आनी कांयच उपाय ना. तेमकां फकत एक लिगल पॉलिसी म्हणून हो तेमी हुंयसोन एक फ्रेम केलो आनी 2 वर्सां जालीं आतां हे लिकर पॉलिसी नांवान कोणाकूय भितर घेताय, कोणाकूय भितर दोताय आनी कोणाकूय सोणा बेल दिनासो दोताय. सो आज हे आतां गोंय पावलो आहा. आज गोंयची जनता जाणा हे कितें चलत तें. आज गोंयची जनता जाणा हे कितें करपा जाय तें हेज्या मुखार. आज हेज्या मुखार म्हाका सदां सगळे लोकांक वीट येयलो आहा. काँग्रेसीन लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी बुधवारा राती कडेन जाहीर केली. पूण ह्या वळेरेंत गोंयच्या उमेदवारांची नांवां मात खंयच दिश्टी पडनात. गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांची केंद्रीय नेत्यां वांगडा बुधवारा बसका जाली. त्या उपरांत काँग्रेसीच्या गोंयच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जातली अशें दिसतालें. पूण 8वे वळेरेंतूय काँग्रेसीच्या गोंयच्या उमेदवारांची नांवां दिसूंक ना. देखून काँग्रेसीचे गोंयचे उमेदवार कोण आसतले ह्या विशीं आतां आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या. काल रात्री उशिरा काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन 8वी लिस्ट जाहीर केलेली आसा. पूण ह्या 14 जाणांच्या लिस्टान गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना. काल दिल्ली हांगासर मिटींग जाली. त्या मिटींगेन काँग्रेसच्या
गोयच्या प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आणि युरी आलेमाव यांचो आस्पाव आसलो तर गोंयकारांक अशी अपेक्षा आसली की काल राती पर्यंत नांवां जाहीर जातली, पूण काल राती उशिरा जेन्ना ही लिस्ट जाहीर केली त्या लिस्टान 14 नांवां आसात. त्या 14 नांवांन गोंयचें नांव खंयच दिसचें पडना. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार आयज नाल्यार फाल्यां ह्या 2 दिसां भितर नांवां डिक्लेअर जातली अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां. सुत्रांक पडून अशी म्हायती मेळटा की नॉर्थ आणि साऊथ ह्या दोन्ही उमेदवारांची नांवां एकदांच डिक्लेअर जातली. नॉर्थान रमाकांत खलप यांचें नांव फुडें येता जाल्यार दक्षिणेन कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस यांचें नांव फुडें आसा अशी खबर आमकां सुत्रांक कडसून मेळिल्ली आसा. आयज दनपारां किंवा फाल्यां सकाळ पर्यंत ही नांवां तुमच्या फुड्यान येतली अशें अमित पाटकरान सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत पणजेसून. धन्यवाद. म्हजी दक्षिण गोंयची तिकेट रद्द करपा खातीर भाजपा जोमान यत्न करता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान केला. म्हजी प्रतिमा इबाडपाक जाय म्हणून कांय लोकांनी वेगवेगळ्या तरेन प्रचार करपाक सुरवात केल्या. तशेंच भाजपान सदांच बहुजन आनी एसटी समाजाक सोंपोवपाचो यत्न केला असोय आरोप गिरीश चोडणकरान केला. सगळे तरेचे प्रयत्न करतात म्हाका तिकेट मेळपाक जायना, म्हणजे खंयच्याय लेवलाचेर पावता म्हणून. आनी बीजेपीन गेल्या काही तेप जालो म्हाजेर वेगळे वेगळे हांकां मुखार करून म्हाजी इमेज पेड्यार करपाचें खूब काम तेंचें चालू आसा. म्हणजे सोशल मिडिया बाकी कोणाक व्हिडिओ काडपा लावप, कोणाक बरोवपा लावप, कितें कितें करून म्हाका डॅमेज करपाचें. पूण गोंयचो लोक आमचो इतलो जागृत आसा की वेगळी कॅम्पेन करून सुद्दां आयज गोंयच्या लोकांचो मोग म्हाका मेळटा तें पळोवन बरें दिसता. म्हणजे हे कितलेय जर डॅमेज करपाचे आनी इमेज डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न कोण कोणाक धरून जे चालू दवरलेले आसा म्हाजे विरुद्ध, ताका लोक कशेच बळी पडनात. आनीक लोकांचो एक अफाट प्रेम येतसान तर म्हाका पळोवपाक मेळटा. आनीक त्याच आवाजाचेर म्हाका दिसता हे लोकसभा इलेक्शन जे आसा ते जावपाची शक्यता आसा. बेसिकली एक बहुजन समाजाक टार्गेट करपाक हो सरकार प्रामुख्यान दिसता. आनी ह्या सरकाराची प्रत्येक जे पावल आसा तें बहुजन समाजाच्या विरोध आसा. ते धर तूं एसटीक, शेड्यूल ट्रायबाक जसो करून त्रास करता ते, दलीत तरी कमी आसा म्हणटकीर व्हडलें तें हें दिसना. पूण ओबीसीक आनी एसटीक खास करून तेंची लिडरशीप काबार केल्यात आनी तांकां कशे त्रास दिवप ते हें सरकार पळयता. फक्त इलेक्शना टायमार तांकां मतां जाय, तेजे नंतर ते ह्या लिडरशिपीक, ओबीसी एसटी लिडरशिपीक कशी डिस्ट्रॉय करपाचें हें काम बीजेपीचो एक ग्रूप सामको प्रामुख्यान करता. आनी त्या हेजे खातीर म्हाका दिसता बहुजन समाजा भितर बरीच नाराजी पसरलेली आसा. छत्रपती शिवरायांचो जयघोष करीत बेरेस्तारा सांखळे तिथी प्रमाण शिवजयंती व्हडा उमेदीन मनयली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचें पूजन केलें. तशेंच समेस्त गोंयकारांक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीची परबी भेटयली. ह्या वेळार सांखळेची नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, नगरसेवक आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. शिवाजी महाराजांची तिथीच्या नुसार आज जयंती आणि दर वर्सा तिथीनुसार आणि तारखेनुसार ही जयंतीचा उत्सव आम्ही साखळेतल्या या छत्रपती शिवाजी चौकात खूप मोठ्या उत्साहात जमयता. आज आमच्याबरोबर आमचे नगराध्यक्ष, बाकीचे सगळे काउन्सिलर, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिष्ठानचो अध्यक्ष बाबा देसाय, बाकीचे सगळेजण हांगासर हजर आसा. दर वर्सा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार लोकां पर्यंत पावोवपाचो होच उद्देश घेवन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ही दर वर्सा मनयली वता. हांव परत एकदा आमचे ह्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आनी बाकी सगळे नगरसेवक, नगराध्यक्ष आनी आमचे हितचिंतक ह्या सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि अशाच पद्दतीन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहात सगळ्यांनी मनोवची
आजच्या दिसाच्यो परत एकदा सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तिथीनुसार आज जयंतीनिमित्त उत्सव आम्ही आज साखळीत आमच्या शिवाजी महाराज नुकतेच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची हस्ते मानवंदना दिला गेला आणि आजच्या तिथीनुसार जयंती आज आम्ही सगळं देशभर सेलिब्रेट करत आहे. प्रत्येक शिवप्रेमीला एक मनापासून आम्ही संदेश द्यायला जी आमच्या युवा पिढीला आज सगळ्यांना गरज आहे की शिवाजी महाराज आपल्या जीवनात त्यांचे सगळ्या युवा पिढीला हा एक मार्गदर्शक आहे आणि आता आम्ही जवळपास बघतो सगळ्याकडे सगळ्या गावात प्रत्येक जंक्शनमध्ये शिवाजी महाराजांची स्टॅच्यू भेट घेण्यात असतो आणि प्रत्येक उत्साहानं त्यांच्या जयंती त्यांचा एक तारीख असो किती अनुसार असतो प्रत्येक आम्ही सेलिब्रेट करतो आणि प्रत्येक आमच्या एक शिवप्रेमीला एक संदेश आहे की असंच हा एक शिवप्रेमी जी आहे मनापासूनच शिवाजी महाराजांचे आदर्श आपल्या जीवनात घेऊन पुढे सरावा आणि प्रत्येकाला एक त्यांचं आदर्श जीवनात घेऊन ते आपल्या एक आदर्शमय जीवन साकार करावं आणि आज या शिवजयंतीनिमित्त प्रत्येकाला आम्ही परत एकदा हार्दिक शुभेच्छा देतो. मोरजे दर्यावेळ फाटली 23 वर्सां सावन कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयल्ली आसा. ह्या वाठारांत आतां मेरेन 195 ऑलिव्ह रिडली कासवांनी 19,500 तांतयां घातली. तातूंतल्या 1200 कासवांक दर्यान सोडपाक रान खात्याक येस आयले. बिचाचेर ह्या बिचाची खासियत म्हणजे ह्या बिचार कासव मोहीम मिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल ही मोहीम फाटल्या 23 वर्सां पासून चालू आसा आनी ते रेस्क्यू प्लेस बी सगळे आसा बरे पैकी तेंचे आसा. कशें आसा खबर बायोडायवर्सिटी जेन्ना आमी म्हणटा न्हू जेन्ना बायोडायवर्सिटीचो एक इम्पॉर्टंट घटक म्हणटा तो टर्टल आनी टर्टल ही अशी प्रजात आसा कासव ह्या हेतून अनेक प्रजाती आसात. खुबशे प्रजाती कासवाचे आसात आनी तांकां लायफ सुद्दां न्हू मॅक्झिमम पिरियड ऑफ इयर्स ते जगा शकता. मोर दॅन काय तरी 1,500 अशी वर्सां ते जगा शकता. मोर दॅन 1,000 इयर तांकां लायफ आसता आनी तेतून अनेक प्रजाती आसात कासवांचे आनी तेतून एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रजात म्हणटात न्हू ती सागरी कासव. सागरी कासवाचें एक वैशिश्ट आयज आमी ते मोड्या मोरजे दर्या देगेर आसात आणि ह्या दर्या देगेर फाटल्या 23 वर्सां सावन कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली वयता. आयचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार ह्या वाठारांत आतां मेरेन 195 सागरी कासवान अंडी घातलेली आसा. एक जवळ जवळ 19,000 पेक्षा चड तांतयां ह्या वाठारांत सुरक्षीत आसा आणि तातूंतली 35 कासवांची अंडी अर्थात पिलां सोडपाक वन्य खात्याक यश आयिल्लें आसा. जवळ जवळ 1200 पिल्लां दर्यान सोडपाक वन्य खात्यान प्रयत्न केल्लो आसा. ही कासव संवर्धन मोहीम राबयतना ज्या पद्दतीन थळावे जे आपले सॅग व्यावसायिक असतात पर्यटन हंगामात जे सॅग घालतात रेस्टॉरंटां घालतात तांचोय ह्या पाठिंबो व्हडा प्रमाणात आसा. त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी राबयली वयता. हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक TV खातीर. वाळपयच्या सालेली गांवांतल्या लोकांचे नळ फाटल्या 5 दिसांसावन चुकार पडल्यात. न्हावपाक आनी कपडे धुवपाक सोडूनच दियात लोकांक पिवपाक लेगीत धड उदक ना. उदकाच्या उणावाक लागून लोक सामके बेजारल्यात. उदकाचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. फाटल्या 5 दिसां सावन सालेली वाठारांत उदकाची पुरवण बंद जाल्या. उदकाच्या उणावाक लागून लोक फिर्योज जाला. 5 दिसां उपरांत बुधवारा राती कडेन टँकरीच्या उदकान सालेलकारांची तान भागयली. पूण टँकरीच्या उदकान कितले दीस निभून रावतली असो प्रस्न लोकांनी उपरासला. ताका लागून उदकाचो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करपाची मागणी सालेलीच्या लोकांनी केल्या. हे पर्देनी रावता उदकाली तेन्ना 5 दीस जाले आज पासून आमकां उदक ना. एक दीस एक थेंब वचून आज पासून ना. पाणी ना आमी कितें करपाचें कशें रावपाचें पिवपाक उदक ना. 24 वरां उदक दिता म्हटल्यार आमकां 24 वरां ना 5 दीस 2 तास उदक मेळना. सालेली 70 हांगासर गेले 5 दीस जाले नळां उदक ना. ताका लागून जे ग्रामस्थ आहात ते खूब उदका खातीर तांकां हाल काडचे पडटा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायती अशी की सालेली 70 हांगासर गेले 5 दीस नळां उदक ना आनी ह्या संबंधीची म्हायती तेंच्यांनी संबंधीत जे उदका पुरवठा खातें आसा तांकां दिली. पूण आजुनूय तेंच्यांनी तेंचो प्रश्न सुटावो करूं ना आनी नळां उदक सोडूं ना. आयज जेन्ना तेंच्यांनी पंचायतीक कळयलें तेन्ना पंचायतीन आतां बुधवारा रातचो तांकां टँकर धाडलेलो आसा आनी ते टँकराचें उदक कांय प्रमाणात लोकांक दिलेलें आसा.
ह्या वेळार म्हायती अशी की सध्या शिगमो उत्सव सुरू आसा आनी शिगमो उत्सवाच्या काळान वेगळे वेगळे दर दिसा हांगासर सत्तरीन उत्सव जाता आनी ह्या सणाच्या वेळार उदक नासल्या कारणान जास्त करून जी महिला वर्ग आसा ती खूब संतापलेली आसा आनी बेगींतल्या बेगीन जो ह्यो प्रश्न सुटावो करूं ना जाल्यार तेंच्यांनी सुटकावणी दिल्या की आमी वचोन उदका पुरवठा खात्यार जाप विचारतले. ह्या वेळार अशी म्हायती आसा की सालेलीचो गांव आसा ह्यो 300 350 लोकांची वस्ती आसा आनी 7 वाडे आसा आनी बाकीच्या दिसा सुद्दां तांकां अशें डेली उदक सोडिना पूण अनियमीत आसता एक दीस सोडून एक दीस आनी ते सुद्दां 1-2-3 तास पूण ते सुद्दां उदक तांकां येता म्हणून ते लोक सुद्दां मातशे समाधानी आसा. तशेंच तांकां काही जे वाडे आसा तांकां उदक चडना ताका लागून तांकां टँकराचेर डेली डिपेंड रावचें पडटा पूण तांचो असो महिला वर्गाचो प्रश्न आसा की चतुर्थी आसूं दिवाळी आसूं आनी आतां शिगमो उत्सव आसूं सणाचेच हे उदक कित्याक बंद करता आनी सोडिना असो तेंच्यांनी प्रश्न सुद्दां केलेलो आसा. ताका लागून सालेली गांव ह्यो केन्ना उदकाचो तांकां प्रॉब्लेम आहा तो केन्ना सुटावो जातलो असो महिला वर्गाचो प्रश्न आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावो करपाचो अशी मागणी तेंच्यांनी केलेली आसा. सालेलीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. 35 झाडां मारून उडोवपाचो प्रकार ही गंभीर गजाल आशिल्ल्याचें निरीक्षण उच्च न्यायालयान नोंदयलां. ह्या विशीं न्यायालयान कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोक आनी मार्ना शिवोली पंचायतीक नोटीस धाडल्या. ह्या प्रकारा कडेन दुर्लक्ष करपा इतलो ह्या झाडांचो आंकडो उणो नाशिल्ल्याचें सांगून न्यायालयान रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक चवकशेचो अहवाल दिवपाक सांगला. शिवोले हांगासर रस्ता रुंदीकरणा खातीर झाडां तोडपाच्या प्रकरणान हायकोर्टान काल मायकल लोबो कळंगूटचे आमदार आसा तांकां कोर्टान उपस्थित रावपाचो आदेश जारी केल्लो आसा. शिवोले हांगासर रस्ता रुंदीकरण करतना कांय झाडां मारली गेली. ती झाडां खूब जुनी आसली, जवळपास 150-200 वर्सां पयलींची झाडां आसली आनी ही झाडां मारतना खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडसून परमिशन घेतले वचोंक ना अशी कागाळ हायकोर्टान काय रहिवाशांनी केल्ली आनी त्याचेर काल सुनावणी जाली. त्या सुनावणेन सगळे पुरावे पळयल्या उपरांत एक व्हायरल व्हिडिओ जो आसा तो दाखयलो गेलो हायकोर्टान आनी त्या हायकोर्टांतल्या व्हायरल व्हिडिओन आमदार मायकल लोबो हे दिसता सांगतना झाडां कित्याक तोडली ती. सो त्या खातीर आमदार मायकल लोबो हांकां कोर्टान आपली बाजू मांडपाक सांगलां आनी तांकां हजर रावपाक सांगलां. 2 एप्रिलाक ह्या सगळ्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी हायकोर्टान जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत पणजेसून. स्मार्ट सिटीच्या प्रदूषणा आड घातिल्ल्या 3 याचिकांचेर उच्च न्यायालयात बुधवारा सुनावणी जाली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी धुल्लो नियंत्रणांत हाडपा खातीर कितें उपाय येवजण केला असो प्रश्न न्यायाधीशान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक विचारलो. तशेंच ह्या विशीं अहवालूय सादर करपाचो आदेश दिलेलो आसा. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची स्वता न्यायाधीश एप्रिलाच्या 1 तारखेक पळोवणी करतले. Today the matter was taken up basically to understand what is the status of all the works that are going on in Panjim. The government has placed on record a chart and they've given the progress report or status report of each of the works. In terms of the chart, the expected date of completion of the works that affect the general public is 30th of June. However, government has assured that they shall do all they can to try and compel the concerned agencies to complete the works by 31st of May 2024. Honorable High Court has taken note of this submission of the made on behalf of the government, and based on that, Honorable High Court has also considered other issues with regard to the dust pollution and has directed the Pollution Control Board to first collect the data and take necessary measures so that the general public is not affected by the works that are going on to the extent possible, and the pollution is kept in check again to the extent possible. This is basically in the context of dust pollution. So in that regard, various directions have been given and the matter is now fixed on 2nd of April. There is also an inspection that will be undertaken on the 1st of April. So based on all the information that we get, necessary orders will be passed on the next date or date thereafter.
पणजेचो महापौर म्हणून चवथे फावट रोहित मोन्सेराताची बिनविरोध निवड जाली जाल्यार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची तिसऱ्या खेपेक बिनविरोध निवड जाल्या. बुधवारा सकाळी पणजे महानगरपालिकेत आयुक्त क्लॅन मदरांच्या हाजेरेत ही घोषणा जाली. We want to continue with all the work that we started on initially. Now, for example, also CCTV building had taken some time, but now you've seen they started the leveling work. That also has not been done for the past 15 years. So we want to resolve the entire Prasad Commerce area, and we want to put up a new corporation building. Now, projects like this will go a long way towards stabilizing the corporation's finances also. We are planned now for the corporations to be totally self-sufficient. We want to eventually want to reach a point where I want to lower taxes for the whole city. But to do that, now I need to take control of all the properties that we have currently also. And all our properties have been in some sort of litigation together. So now we are making good progress when it comes to settling all of these issues. We are working on the market, third phase of the market, we want to get that resolved. And we want to do a national theatre, we also filed for eviction and the Muta Act. So we want to resolve all of those issues. In the meantime, we want to start, we will actually want to progress on everything also. बुधवारा मुरगांव सडा वाठारांतल्या एमपीटीचे डॉक कामगार युनियन आणि मुरगांव पोर्ट रेल्वे कामगार युनियन कामगारांनी पतन प्राधिकरणाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आणि वेतन वाड करपाची मागणी केली. वेतन वाड जायना मेरेन आंदोलन फाटी घेवचें ना अशी शिटकावणी युनियनाच्या फुडाऱ्यांनी दिली. आमचे हे वेज रिव्हिजन 2022 जानेवारीसून आमकां लागू जाल्ले आसा. आमचे वेज रिव्हिजना लागून शिपिंग मिनिस्ट्रीन BWNC स्थापित केल्ली आसा ती जानेवारी 2022. कामगार भावांनो, BWNCचे आयज पर्यंत 7 मिटींग जाले आणि त्या मिटींगेक आमचे जे बारीक इश्यू आहात तितलेच क्लियर जाल्यात. पूण आमचो जो मेन इश्यू आसा पगारवाडीचो तो अजून पर्यंत तेजेर काहीच डिस्कशन जावूं ना. कामगार भावांनो, जेन्ना आमची 4th BWNC जाली मिटींग तेन्ना एक थिंगा नवीनच इश्यू येयलो. त्या मिटींगेक काही पोर्टाचे चेअरमॅन आणि FA आसले. तेंच्यांनी इश्यू हाडलो की जो पोर्ट लॉसान आसा तांकां हो वेज रिव्हिजन लागू करचो न्ही म्हणून. आणि तेन्ना 5 फेडरेशनान जोरदार आवाज उठयलो आणि तेंच्यांन सांगले जर तुमकां वेज रिव्हिजनाचे हे करपाचे आसा हे जर उलयतात जाल्यार आमी आतांच मिटींग सोडूंक वतात. तेन्ना BWNCचो चेअरमॅन मातशी नरम जालो आणि तांणी सांगले हो इश्यू आमी सोडून दितात आणि आमी आतां जे तुमी जे आमकां डिमांड दिल्ले आहात तेजेर उलयतात अशें उलोवन तेंच्यांनी जे बारीक जे इश्यू आसले ते क्लियर केले. आता मेन आमकां आसले आमचे वेज रिव्हिजनाचे पगार आमकां कितली वाड जाता ती आणि आमी वाट पळयताले 8वे मिटींगाचे. पूण तेंच्यांनी 8वी मिटींग घेवूं ना. तेंच्यांनी 5 फेडरेशनाक एक प्रपोजल धाडले आणि ते सांगपाक लागले की आमी तुमचो पगार वाड 5% करतात आणि तुमची DA आसा ती आम्ही बेजिकान मर्ज करचे ना. आयज आम्ही फक्त डेमॉन्स्ट्रेशन केला. फाल्यां जर गरज पडली जाल्यार आम्ही स्ट्रायकी करू, फाटी फुडें पळोवपाचें ना. अनैतीक संबंधांतल्यान विश्वनाथ सिद्धनाथाचो खून जाल्ल्याच्या उक्ताडार आयले आपलो मोगी सूरज मायागिरी हाका घेवन मंगलान आपल्या घोवाच्या खुनाचो कट रचिल्लो. आखिल्ल्या येवजणे प्रमाण खून करून आपल्या भुरग्यां सयत पळ काडली. निमणे कडेन कोलवा पुलिशेन दोगांय दुबावितांक अटक केली. So when he pressed and went inside, that time he found that the son was in the bed on the floor with a chatai and a mat and a pillow with a bedsheet and all. So he found him in the pool of blood and smell also was coming because the body was in the process of decomposition. So Kolwa police station registered the offence. We took the assistance of forensic science laboratory team from Verna, fingerprint expert, the dog handlers with dog rock and the police photographer, and we have seized the exhibits from the place of offence from the flat. Now, and then we shifted the dead body for
reservation because it became yesterday became quite late evening, and today the postmortem has been held. In the meantime, Kolwak Police Station we formed 4 teams to investigate into the matter. The wife was missing from the house along with the small 5-year-old daughter. And with our technical surveillance, we found that she had gone early morning along with her boyfriend, another man who had come to their flat on the earlier night, and on a motorbike being ridden by the same person who had come into their house and the daughter. Early morning they had left the house and had gone, and since then she was not available. Investigation further led the team to Belgaum. In the meantime, we could trace the lady yesterday having come back from her native place, Londa, to Benaudin, and she was interrogated thereafter, and she has been placed under arrest. Today she has been produced before the court and she has been remanded into 7 days of police custody. सांगोळ्याचे उपसरपंच उल्हास मोरजकर हांका पंचायतीचो वांगडी म्हणून अपात्र थारायला. सांगोळ्याचे उपसरपंच उल्हास मोरजकर हांका पंचायतीच्या बँक खात्यांतल्यान 16.10 लाख रुपया काढून गैरवापर केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान पंचायत संचालनालयान तांकां उपसरपंच पदावयल्यान काढून उडोवपाचे आदेश दिल्यात. सध्या तांकां पंचायतीच्या चालू टर्माच्या वांगडी पदावयल्यान काढून उडयला आनी 19 मे 2026 मेरेन वेंचणुके खातीर तांकां अपात्र थारायला. सो बेजिकली आमचो अनंत तुळसकर म्हणून कंप्लेनंट आशिल्ले, ताणें कंप्लेन घातिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार की हो जो डेप्युटी सरपंच आसा तांच्यांनी जेन्ना 2017च्या टर्मात नियरली 8 lakhs ताणें आपल्या सेल्फान विड्रॉ केल्ले. जो पंचायतीचो फंड आशिल्लो तो आपल्या सेल्फान विड्रॉ केल्लो आनी ताका करस्पॉन्डिंग रेजोल्युशन्स नाशिल्ले. ताणें जे तो पेमेंट ताणें सांगिल्लें की आमी कॅशबुकान एंट्री मारिल्ल्यो की हो पेमेंट्स आमी लेबरां खातीर केला म्हणून, बट ताचे रिसिट्स नाशिल्ले, वावचर नाशिल्ले आनी हो जो अमावंट आशिल्लो तो बजेटान सँक्शनूय नाशिल्लो. सो आमी ह्या ग्रावंडाचेर आमी कंप्लेन घातिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार. आमी हायकोर्टान येवन हायकोर्टा कडसून डायरेक्शन घेतिल्लें की ती कंप्लेन टायम बाउंड मॅनरान डिस्पोज ऑफ जावची, कारण तातूंत फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज आसा म्हणून, जी हायकोर्टान आमचें पेटिशन अलाव केल्लें आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक 3 म्हयन्या भितर ती कंप्लेन डिस्पोज ऑफ कर म्हणिल्ली. ती कंप्लेन काल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डिस्पोज ऑफ केल्ली आसा आनी आमची कंप्लेन अलाव करून उल्हास मोरजकराक डिस्कॉलिफाय केल्लो आसा बिकॉज ही हॅज एक्टेड डेट्रिमेंटल टू द इंट्रस्ट ऑफ विलेज पंचायत ऑफ सांगोळडा. ताणें जे फंड्स विड्रॉल केल्ले ते फंड्स विड्रॉल एज पर प्रोसिजर नाशिल्ले म्हणून ताका डिस्कॉलिफाय केल्लो आसा. अशी आयज ऑर्डर जाल्ली आसा. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतकाक आज 62व्या वर्धापन दिनाक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी तांचो असोच भरभराटी चलोचो. म्हाका जे यादी आसा गोमंतका बद्दल, जेन्ना हांव ल्हान भुरगो आशिल्लो म्हणजे शाळेन आशिल्लो